This program is brought to you by Health Department, Government of Goa, National Health Mission, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक इन न्यू एपिसोड ऑफ युवा हेल्थ म्हळ्यार भलायकी. आणि आमची सगळ्यांची भलायकी बरी उरप ही आमची जिम्मेदारी आसा. ते खातीर हो प्रोग्राम तुमच्या मुखार आमी घेवन येता. RKSK म्हळ्यार राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम ऑफ भलायकी खातें, हेल्थ डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आणि हेल्थ डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांचे एक इनिशिएटीव आसा RKSK. आणि ताजे अंतर्गत किशोर स्वास्थ्य म्हळ्यार टीनेज हांचे जे हेल्थ आसा ते बरें उरप भरपूर गरजेचें आसा. त्या खातीर ही इनिशिएटीव गव्हर्मेंटान घेतिल्ली आसा. आतां हो मास्क थोड्या वेळा खातीर हो मास्क काडटा, बट मास्क घालपाचो रिजन तुमकां सगळ्यांक कळ्ळां आसतलें. कोरोना व्हायरस आख्ख्या आमच्या जगान अजून पर्यंत 8,900+ डेथ ताच्या खातीर रेकॉर्ड जाल्लेले आसा. तशेंच पूर्ण विश्वान आमच्या ह्या पूर्ण वर्ल्डान अजून पर्यंत 2,19,000 पर्यंतच्यो केसी नोंद जाल्ल्यो आसा ऑफ कोरोना व्हायरस पॉझिटिव्ह केसीस. आतां ह्यो ज्यो केसी आसात त्यो 18 मार्च पर्यंतचो आसा. आणि तशेंच इंडियेन जर 18 मार्च पर्यंत पळयलें जाल्यार 170 केसी पॉझिटिव्ह मेळिल्ले आसा. तातूंतले 3 डेथ रेकॉर्ड जाल्ले आसा. आतां हो जालो डेटा, बट आमी हातूंतल्यान कशें सुरक्षीत रावप भरपूर गरजेचें आसा. आनी हे कशें रावपाक शकता, एक सिंपल कांय टिप्स तुमच्या खातीर हांव दिता ज्यो भरपूर गरजेच्यो आसा, त्यो तुमी घरा कडेन फॉलो करपाक शकता. वॉश युअर हँड फ्रिक्वेंटली. तुमचे हात परत परत धुवप भरपूर गरजेचें आसा. अल्कोहॉल बेज सॅनिटायझर वापरपाक शकता, ऑर तुम्ही सोप, कसलोय सोप आसा घरा कडेन किंवा लिक्वीड सोप आसा ताजेर तुजे हात धुवपाक शकता. मिनिमम 20 सेकंड तरी हात धुवप भरपूर गरजेचें आसा. आणि परत परत हात धुवपाची ही जी प्रॅक्टीस आसा ती दवरा, कारण तुमच्या हाती वयल्यानूच सरफेस टू सरफेसा वयल्यानूच तुमच्या हाताचेर येवन ते तुमच्या आंगान पोटान वचपाक शकता. त्या खातीर मेंटेन सोशल डिस्टन्स. जर कोणाक खोकता, सुकी खोकली कोणाक आसा किंवा कोण शिकता जाल्यार ताजे कडल्यान मातसो 1 मिटर ते ताच्याकून चड थोडो पयस रावपाचो, डिस्टन्स दवरपाचो प्रयत्न तुमी करपाक जाय. आनी हें खूब महत्वाचें आसा. जर कोण तुमचो फ्रेंड, तुमचो रिलेटीव जर भायल्यान खंयच्यानूय आयला, आउट ऑफ इंडियाच्यान खंयच्यानूय आयला, हालीं जर ट्रॅवल केला जाल्यार येस, असो जर ताका जर सिम्पटम्स आसा जाल्यार ताजे कडल्यान मातशें पयस रावप, किंवा तांणी स्वता जो कोण आयला तांणी सुद्दां खूब प्रिवेंटीव मेजर्स घेवप भरपूर गरजेचें आसा. अवॉयड टचिंग आयज, नोज अँड माउथ, कारण ह्यो ज्यो गोश्टी आसा थंयसरसूनच आमच्या पोटान वचपाची शक्यता आसा हो व्हायरस. सो शक्यतो टच करूं नाकात. तशेंच प्रॅक्टीस रेस्पिरेटरी हायजीन. आतां ह्यो जाल्यो कांय सिंपल गोश्टी ज्यो तुमी फॉलो करपाक शकता टू प्रिवेंट युअर सेल्फ. बट आख्ख्या जगान परिस्थिती कितें आसा ही सगळ्यांनी आमी पळयल्या आसतली. टीव्हीचेर पळोवपाक मेळटा. जर्मनी, स्पेन, इटली ह्या सगळ्या देशांनी कशें लॉकडावन जाल्लें आसा, लॉकडावन केल्लें आसा. सो आमच्या ह्या देशान आमी सुरक्षीत रावप भरपूर गरजेचें आसा. आयच्या ह्या प्रोग्रामांतल्यान पयली म्हायती तुमच्या खातीर हीच आशिल्ली. मुवींग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, तो म्हळ्यार क्वेश्चन आन्सर. एंड आमी जायते तरेचे क्वेश्चन जाचे आन्सर्स आमकां मेळ्ळे ते कितले बरे आशिल्ले, कितें आशिल्ले हें पळोवपाचो टायम आयिल्लो आसा. सो आयज आमी गेल्ले मल्टी फॅकल्टी कॉलेज धारबांदोडा हांगासर. कॉलेज खूब बरी कॉलेज म्हणपाक शकता, बिकॉज ज्या तरेन रिस्पॉन्स भुरग्यां कडल्यान मेळ्ळो, एंड ज्या तरेन जे फॅकल्टी मेंबर्स आशिल्ले, टिचींग स्टाफ किंवा नॉन टिचींग स्टाफ, इतले बरे आशिल्ले. आणि दे वर कन्सर्न अबावट दॅर स्टुडंट्स, एंड तांच्या वांगडा जावपी गोश्टीचेरूय भरपूर कन्सर्न तांच्यांनी दाखयल्लो आसा. वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज अजून पर्यंतची कॉलेजींतली जी आमी विजीट केल्ली. सो ह्या कॉलेजीन कितें घडलें हें सगळें आमी पळोवया. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, आमी ताका RKSK प्रोग्राम म्हणटा. This program is a Government of India program which is implemented all over the country. It is some years that we have already started this program, rolled out this program in Goa, and we have extended it over all the 12 talukas of the state. There are 6 components which come under this adolescent health program or RKSK program. The main one is sexual and reproductive health. You have to know how to take care of your sexual and reproductive health at this stage. The second is nutrition habits, your diet, your style of living, your way of living, your behavior, and all the dietary habits are very important towards healthy living.
The third is about the injuries and violence. Violence in various forms that might affect you. So also the mental health. As I said, this is the age group which gets disturbed very fast. And therefore they have to have a very strong mental health in place during this stage. There are various stresses. There are many decision-making processes that come in play during this stage. Lastly, the substance abuse. The various maybe in relation to tobacco, in relation to drugs, or any habits, behavior. Substance abuse. We put all these habits under substance abuse. Our adolescent group has to be away from this substance abuse that can affect you during this stage. बाईक चलयता सगळे जाण कोण कोण चलयता ते हात वयर करा रे हात वयर करा कोण कोण चलयता ते ओके सगळ्यां कडेन लायसन्स आहा शुअर कोणा कडेन ना आनी चलयता हात वयर करा रे विचारतो ना आनी व्हेरी गुड फ्रँक आन्सर आवडलो म्हाका दिवंक ना काय ना अजून अप्लाय केला प्रोसिजर स्टार्ट कसलो घेतो व्हडलो प्रोसिजर ओके म्हाका एक सांग कोण गाडयो फास्ट चलयता रे चले की चलया दोघू जाण दोगांय जाण चलयता चले ऑफकोर्स चले बोथ खंयची चली पयला फास्ट चलयतना ए फुड्यांतल्या फुड्यान बोटीक उलयता फास्ट चलयता गो गाडी कित्याक मजा येता म्हणून मजा येता मेजॉरिटी अशें एक एवरेज काडुया की कोण फास्ट चलयता आसतले गाडी चले की चलया चले आतूर करा चले कितल्यांक दिसता ते चले फास्ट चलयता गाडयो ओके ऑलमोस्ट सगळ्यांक दिसता कित्या खातीर रे कित्याक गो स्टायली मारपाक आनी शो ऑफ शो ऑफ इम्प्रेस करपाक इंट्रस्ट कोण गर्ल्सां व्हेरी गुड एक फिलींग ती जी रायडर्स फिलींग थ्रिल आसता एड्रिनलिन रश आमकां दिसता की आपूण फास्ट चलयलो जाल्यार आपूण कूल दिसतलो स्टायल मारतलो तशें तांणी सांगलें चलयांक इम्प्रेस करपाक खुबश्यो गोश्टी आसा बट रस्त्यार जेन्ना पब्लीक आसता तेन्ना थ्रील बरोबर न्ही याद दवरात त्या पेक्षा 30-40चे स्पिडीचेर चल सुशेगाद स्टायल मार तुका स्टायल मारपाक कितें गाडी फास्ट चलोवपाक अशें जाय अशें ना न्ही सुशेगाद बरो स्टायल सारको एटिट्यूडान चल बरो 30-40चे स्पिडीचेर नोटीसूय करतले कोण चलयता ते आमी खुबदां स्ट्रेस्ड आउट फील करता मेंटली वीक फील करता डिप्रेशनान वता खुबश्या फावटी अश्यो गोश्टी खुबश्या फावटी जाता आमच्या लायफान न्ही हय कित्या खातीर रे रिजन्स कितें आसता एनी 2 or 3 रिजन्स फॅमिली प्रॉब्लेम फायनान्शियल एज्युकेशन एग्जाम एन ऑल म्हाका एक सांग ही एजूच तुमची स्टडी करपाची तुमी येतात स्टडी करपाक मागीर प्रॉब्लेम कसलो आसा तातूंत आसता स्टडी जावना जाल्यार एग्जाम फाल्यां कशें ओके चलो आय कन्सिडर ओन्ली स्टडीज प्रोजेक्ट करपाक टायम गावना मेन आनीक ब्रेकअप्स बी आसता थोड्यांचे रिलेशनशीप इश्यूज येस I have only study problem and never any depression. No, I am happy. फॅमिली प्रॉब्लेम फायनान्शियल कॉम्पिटिशन आपले फ्रेंड ते फर्स्ट येयलो जाल्यार आपूण फर्स्ट येवपा खातीर हें करता म्हणजे ती कॉम्पिटिशन आसता Family problem. Sir, competition for getting jobs and all. फॅमिली प्रॉब्लम्स फॅमिली प्रॉब्लेम गाडी फास्ट चलयता म्हणून तापयता न्ही तें तुका प्रॉब्लेम दिसता तुका सांगू हो प्रोग्राम रिलीज जाल्या नंतर तूं स्टार जावपा कॉम्पिटेटिव्ह वर्ल्डान कशें कोप अप करतले ते Career issues. आतां टिनेज आसा तांकां चडशे म्हणल्यार रिलेशनशीप प्रॉब्लम चड आसता एकदा गरजेच्यो गोश्टी आसा त्यो केन्ना केन्ना मेळना आनी करियरूय बीन Most of the parents compare their children with other students. एग्जामिनेशन एंड करियर करियर एक्झामिनेशन देन रिस्पॉन्सिबिलिटी कशें घेतलो आफ्टर युअर फादर एंड मदर तेजी मॅरेज प्रॉब्लम पेरेंट्स मॅरेज मॅरेज प्रॉब्लेम Relationship, एडिक्शन येस family problem, studies. हाय एक्सपेक्टेशन्स हेल्थ इश्यूज फ्युचर प्लॅनिंग फ्रेंड सर्कलान झगडी जाता तेन्ना करियर करियर स्टडी स्टडी एक्झाम्स करियर जॉब सो आफ्टर ऑल दीस फर्स्ट प्रॉब्लेम कितें रे रिलेशनशीप ऑर फॅमिली
फॅमिली हातूंत फॅमिली प्रॉब्लम्स खूब आसता आजकाल आनी बिकॉज ऑफ फॅमिली प्रॉब्लम भुरग्यांचेर खूब इम्पॅक्ट पडटा. दीस इज पॅन गोवा सेम आन्सर हा. बिलीव मी, तुम्ही जेन्ना प्रोग्राम पळयतले न्ही मुद्दम हो सेगमेंट पळया म्हजो ऑन मेंटल स्ट्रेस. एक गोष्ट तुमकां खरेंच कळटली की आख्ख्या गोंयान आजून पर्यंत एकूय कॉलेज जावची ना जाणी हें सांगूं ना की नंबर 1 इज फॅमिली इश्यूज. फॅमिलीन जें कितें घडटा न्ही तेजें प्रेशर तकलेर आपुणूच भुरगे घेता आनी त्यो हँडल करपाकूय तुका खुबदां कितें जाता, तूं डिप्रेशनान वता किंवा तूं स्ट्रेस्ड आउट फील करता, मेंटली वीक फील करता. आतां कोणाक सांगू अशें जालें घरा कडेन तशें जालें एन्ड देन यू फायंड समवन टू टॉक वीथ. पूण तुमकां भंय दिसता की आपूण उलयता तो मनीस बाबा खरेंच कोणाक सांगचो ना, का आपल्याक कसो समजून घेतलो, का आपल्याक रॉंग तरेन घेतलो, ह्यो गोश्टी जाता. सो दॅट्स वाय तुमचे कावन्सिलर आसा कॉलेजीन. केन्ना कोण उलयला कावन्सिलरा कडेन कितें? केन्ना ना. कित्याक? परत भंय दिसता की बाबा आपल्याक कोणाक सांगीत का आपल्याक कसो जज करतलो. सो मेनली उलोवपाक शिका कोणा कडेन तरी. जो खास मनीस आसा ताजे कडेन उलोवपाक शिका. खुबशे हेल्प जातले तुमकां. हांव म्हणना तुमचें पर्सनल हेल्प जातले पूण जो मेंटल जो इफेक्ट आसा न्ही तो तातूंत हेल्प जातली. सेकंड इज रिलेशनशीप. कित्या खातीर झगड्यो जाता रे चडश्यो रिलेशनशीप? मिसअंडरस्टँडींग जालेच आनी येस ट्रस्ट इशू आसता. jealousy misunderstanding डाउट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट. Mind divert to someone else. दॅट इज द सोल्युशन. झगडी कित्याक जाता म्हण डायवर्ट जाले ते ताका पळयता आनी तो मागीर ते झगडपाक लागता आनी वायट ओके ओके. खंयचो चलो आसा जाल्यार गर्लफ्रेंड आसून सुद्दां दुसऱ्याक पळयता. जेन्युअन आन्सर्स मेळटा म्हाका. खरी गजाल ती. एक्चुअली कशें आसता झगड्यो जावपाची कारणांय तीच आसता. सिली रिजन्स त्यो. तो बदरूय करिना. म्हाका सांग कोणी कोणा कडेन उलयलो कोणी पळयलो कोणाक कितें फरक पडटा तुज्या लायफान? रिलेशन्स कसली रिलेशन्स आसूं त्यो मागीर भाव भाव आसना किंवा फ्रेंड्स आसना त्यो सगळे रिलेशन्स तुमी सांबाळून दवरपाचे प्रयत्न करात. एंड कोणी कितें सांगलें किंवा कोणी हें जालें जस्ट मिसअंडरस्टँडिंगाचेर वचूं नाकात. जस्ट फायंड आउट द रिजन्स. ताज्या मनान कदाचित कितें तरी फील जालां आसतलें तें पयस करपाचे प्रयत्न करात. रिलेशन्स खूब बरी आसता. ती खूब बरी सांबाळून दवरपाचे सगळो प्रयत्न तुमी करपाक जाय. एंड एक म्हजें सजेशन आसा स्टे अवे. तेन्ना झगडी बीन जाता कितें जाता स्टे अवे फ्रॉम सोशल मिडिया. इन दॅट केस म्हाजो फेसबूक अकावंटूय ना बिकॉज म्हाका कांय गोश्टी खूब पळोवन पळोवन वाज येयल्या उपरांत ते जाता तकलेन की वा सद्या पयस रावलो चड बरो. द सेकंड प्रॉब्लम वॉज रिलेशनशीप इश्यूज. थर्ड फायनान्शियल. येस फायनान्शियल इश्यूज खुबदां आसता कारण एकदां आमी आमची नीड पुरी करपाक आमकां खुबश्यो गोश्टी जाय पडटा. मेजर इज फायनान्स. ताजे खातीरूय स्ट्रेस जावपाक शकता. एंड फोर्थ करियर इश्यूज ऑर एडिक्शन. करियर कितल्या जाणांक दिसता रे? ओके. आनी एडिक्शन? ओके चलो. करियर इश्यूज आसता येस. घेवपूय आसता मातशे थोड्या तरेन कारण तें टेन्शन घेना तूं त्या वाटेन वचचो ना केन्ना. सो विचार करात तुमच्या करियराचो विचार करपाक जाय. एंड इट्स नेवर टू लेट. जर तुका कितें आवडटा तें करपा खातीर सदांच ह्या गोश्टीचेर लक्ष दियात. ओके सो हे सगळें जाल्या उपरांत आमी खुबशे फावटी मेंटली वीक फील करता, स्ट्रेस्ड आउट फील करता, आमी डिप्रेशनान वयता एकदां. अशें डिप्रेशन घेता की खुबशे फावटी वी एंड अप वीथ डुईंग रॉंग थिंग्स. खुबशे चुकीच्या वाटेर वयता. कितें करता गो चुकीच्या वाटेर वता म्हणजे? सुसायड बिसायड म्हाका अल्कोहॉल एडिक्शन ड्रिंकिंग अल्कोहॉल ड्रग्स ड्रग्स एंड अल्कोहॉल I not do anything. I don't know. तू करता म्हणे ना तू काही रस्ता इतले आन्सर दिले ते पितात म्हणून. Maybe alcohol. Maybe. by consuming drugs, smoking alcohol, substance abuse. बाइक फायसर लेता. वगैरा टेन्शन जालें का बायक फास्ट चलयता विच इज टू डेंजरस. वेगळें आसा. सो एड्रिनलिन रश जाली म्हणटकीर मायंड क्लियर जाता आनी फोकस बरो उरता रस्त्यार म्हाज्या खातीर. ते रस्त्याचेर करूं नाका. सगळे सेफ्टी मेजर्स घेवन करता. नॉर्मल क्राउडेड रोड्साचेर केन्ना फास्ट चलोवं जाना ते आसा. बट आय विल सजेस्ट टू नॉट डू दीस बिकॉज खरेंच कशें आसा. हां एक्झॅक्टली. तूं फुडल्या क्षणाक आतां येताना आमी पळयताले वाटेर कोणी तरी ऑयल उडयल्ली कळ्ळें तुका.
ते ऑयलीचेर कसो स्लीप जायत तो सांगू नजो आनी तुजो कंट्रोल गेलो न्ही इट इज व्हेरी डेंजरस बिकॉज ऑफ यू सांगता हांव. Lack of appetite. I mean, either they eat extra or less. Alcohol, smoking. Addiction, alcohol. चड कोणा कडेन उलयना एकटे एकटे. So they do gamblings. गॅमलिंग करता. ड्रग्स आणि थोडी फास्ट गाडी चलयता तितून एक्सिडेंट बी जाता. ड्रग्स, अल्कोहोल, एग्रेसिव्ह बिहेवियर. येस, अग्रेसिव्ह जाता टुवर्ड्स एनीथिंग. दुसऱ्यांचे तापता. मोगान पडटकीरूच बेड अवे तो मायंडसेट तेजो तसो जाल्लो आसता की इफ जर मिसअंडरस्टँडींग जाली तेजो मायंडसेट कितें की ते आपलें कांय करना ते दुसऱ्या फाटल्यान लागला सो ते डिप्रेशनाक वयता आनी मागीर तो नाका तें करूंक येता. फॅमिली आनी फ्रेंडांसून पयस जाता. अग्रेसिव्ह जाता. अग्रेसिव्ह त्या टायमार मनीस जागेर नासता. ही लूज इज बॅलन्सीस. हेरोईन, कोकेन यूज करना. बिहेवियर चेंज जाता. फास्ट इरिटेट जाता. दुसऱ्या कडेन इंटरेक्शन कमी करता. मेन ड्रिंकिंग अशें जाता. ऑफकोर्स ड्रिंकिंग एंड ऑल. ड्रग्स. कारण तुमचे ब्रेन ह्या एजीचेर ह्या पर्टिक्युलर सिस्टमान वाडटा आनी त्या ब्रेनाक समजा तूं अल्कोहॉल, ड्रग्स आनी सिगरेट बीन दिवन ताका स्टॉप करशीस ग्रॅबिंग पावर न्ही जाल्यार इट वील एफेक्ट यू फॉर युअर एंटायर लायफ. इफ यू आर स्मोकिंग एंड ड्रिंकींग अल्कोहॉल आतांच क्वीट करा बिकॉज हे तुमकां जेन्ना चड टेन्शन जातलें न्ही तुमकां चड घेवशें दिसतलें. इट इज ह्युमन टेंडन्सी की आमी मातशें कितें जालें काय मागीर आरे आपल्याक बरें दिसता म्हणून. इट इज तशें कांय ना. तें फक्त पिक्चरांनी पळोवपाक कबीर सिंगाकूच बरें दिसता पळोवपाक. ओके, इन प्रॅक्टिकल लायफ इट इज नॉट पॉसिबल. सो ती तुमचेर आसा आतां कशे तरेन घेतले ते. ओके, इफ आतां अशा गोश्टींनी आसा कोण एक्सेसीव अमावंट ऑफ अल्कोहॉल घेता, कोण सारको डिप्रेशनान आसा, कितें करता, भायर कशें सरप हें मेन इम्पॉर्टंट आसा. ताजेर हांव मेन उलयता. तुमकां कितें दिसता कशें भायर सरपाक शकता? वॉट आर दी कावन्सिला कडेन वचप. कावन्सिलींग. येस. मेडिकल फॅसिलिटी घेवपाची. मेडिकल फॅसिलिटी. कावन्सिलींग आनी मेडिकल. फॅमिली गायडन्स. व्हेरी गुड. कावन्सिलींग. फॅमिली गायडन्स. मेडिकल फॅसिलिटी. फ्रेंड्सांक सांग आपले प्रॉब्लेम कितें आसा. फ्रेंड्सांनी सांबाळपाचें. व्हेरी गुड. Spend more time with friends and families with teachers as homeopathic बी तेंचे कडेन. ओके. पेरेंट्सा कडेन उलोवपाचें चड. फ्रेंड्स जे कोण पॉझिटिव्ह वायब्स दिता तेंच्या बरोबर. पॉझिटिव्ह वायब. योगा मेडिटेशन. तशें कितें करप. सो म्हाका कितें दिसता आतां इफ आमी आतां इतले व्हडले जाल्यार की आमकां खबर आसा म्हणल्यार कळटा आतां इफ मनीस डिप्रेस आसा की बरो आसा. सो आतां तूं ताका वळखो या ना वळखो. आतां सपोज तो डिप्रेस आसा तूं एक रुपयाची चॉकलेट व्हर ताका दी. सो तो तितल्या मिनटां खातीर तरी भायर सरतलो न्ही. ताका खबर आसपाना कोणच्या मनशान आपणाक कित्याक दिली आपणाक ही चॉकलेट. सो त्या थिंकींग प्रोसेसांतल्यान तो भायर सरपाक शकता तितल्या टायमाक. एक ताळ्यो दोनी ताच्या खातीर. खरेंच गूड आन्सर. सो बेस्ट वे इज फर्स्ट पॉझिटिव्ह वायब क्रिएट करप ताज्या मदीं. किंवा कोण तुमी समजा स्वताक दिसता की आपूण जर खूब इनवॉल्व आसा अशा गोश्टींनी किंवा डिप्रेस फील जाता कशो पॉझिटिव्ह वायब तयार करतलो. फर्स्ट इज पॉझिटिव्ह व्हिडियोज पळोवप. हांव म्हणिना की फक्त जे टॉक दिता तसले व्हिडियोज न्ही. थोडे व्हिडियोज आसता एक शॉर्ट फिल्म्स आसता 1-5 मिनटाच्यो कोरियन फिल्म्स आसता ज्यो खरेंच खूब पॉझिटिव्हली दाखयतात. आख्ख्या जगा कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन तुजे बदलता. हांव स्वता डेली तुमी एक्सरसायज करा. 4 दीस एक काम करा. 4 दीस सकाळी सगळ्यां कडेन यूट्यूब आसा न्ही. यूट्यूबाचेर सकाळी फुडें एक पॉझिटिव्ह ड्रामा व्हिडियोज पळयात. म्हणजे फिल्म्स पळयात किंवा आनी कसले तरी एक पॉझिटिव्ह व्हिडियोज. तितूर तुका स्वताक बरें दिसतलें हाफ डे तुजो न्ही त्याच विचारान वयतलो की आपूण कितें तरी बरें करपाक जाय. एक पॉझिटिव्ह एनर्जी तुज्या भितर क्रिएट जाता. सेकंड थिंग इज वीच इज माय पर्सनल. हांव सदांच करता जेन्ना केन्ना म्हाका मेंटली वीक फील जाता खूब कामाचो स्ट्रेस जालो कितें जालो जाल्यार इज हेल्पिंग अदर्स. नॉट ओन्ली इन युअर क्लासरूम. तुमच्या रस्त्याचेर घरा कडेन किंवा मार्केटान कोणाकूय जर बरी हेल्प जाय हेल्प करात. कित्याक सांगता तुमकां तांच्या तोंडा वयली स्मायल पळोवन न्ही तुमकां स्वताक इतलें बरें फील दिसतलें की बाबा आपूण कितें तरी बरें केलें. तांणी तुका म्हणजे एक सिंपल गोश्ट आसता. तुका कोणी देव बरें करूं सुद्दां म्हटलें न्ही कोणाक बसीन सीट सुद्दां दितना तुमकां म्हणटा आसतलें की बाबा देव बरें करूं. तें म्हटलें का तुमी स्वता हांसता. तें कित्याक तें खबर ना. तुमी स्वता हांसता आपुणूच हांसतात. आनी तें ह्युमन टेंडन्सी आसा की तुमच्या तोंडार स्मायल येता आनी तुमी हांसतात. सो हेल्प करा दुसऱ्यांक. तातूंत ताजी स्मायल पळोवन तुका पॉझिटिव्हली खंयचे तरी गोश्टी कडेन पळोवपाक लागतलो. इन दॅट केस ओल्ड एज होम किंवा ऑर्फनेज विजीट करात. तातूंत तुमकां खुबदां अशा प्लेसीचेर गेल्या उपरांत पॉझिटिव्ह वायब जाणवतली कितें आसता ती. द फायनल टॉपीक वीच वी डोंट टॉक अबावट मोस्टली
आनी ताजेर खरेंच उलोवपाचो ह्या सगळीच सेक्स एज्युकेशन आमी जायते फावटी म्हणटा आनी आमी ताजेर उलयनात जप करून भायर उलयनात. वॉट इज द रिजन आमी ओपन अप जावन उलयना हाजेर? बिकॉज वी कन्सिडर इट एज अ टॅबू इन सोसायटी. लज अशी दिसता. So like they don't want to discuss their problems with others. Most of them will not be knowing what are the causes which they will be getting afterwards. एक्सपोजर कमी आसा सो सद्दां कोण अशें उलयना म्हणून मातशी लज दिसता. इफ तेजी चड उलयल्यार दुसरे कितें चिंतले आमी तें चिंतता. लज दिसता लोकांक उलोवपाक. आमी उलयल्यार आतां कोणा कडेन उलयता आमकां दिसतलें की ती आमचे बद्दल कितें चिंततले. इफ दुसऱ्या सांगलें जाल्यार ती दुसरें चिंततलें की आमी स्ट्रॉंग ना म्हणून. हय. आमी दुसऱ्या वांगडा की उलयता बुरशेपणा जाल्यार तांकां फियरनेस आसता की अशें उलोवपाक येना अशें बीन आसता. लज दिसता म्हणून. पण तो आमकां मागीर कसो जज करतलो समज हे उलयल्यार अशें जज करतलो इमेज पिड्यार जातले आमी तशें उलयता. फिलींग शाय. ओके. लज दिसता कोण आमकां कितें म्हणीत काय हेचो आमकां जजमेंट कोण करीत म्हणाचो भंय दिसता आमकां. हय लज दिसता म्हणून. लज दिसता कोण कितें म्हणटलो. बट म्हाका एक सांगा ही गोष्ट कॉमन आसा लज दिसता सगळ्यांक उलोवपाक बिकॉज आमकां जज करतले किंवा फुडलो मनीस आपल्याक कसो घेतलो ऑर आमी कितें सांगता ते आनी कितें आसा ना प्रॉब्लम तुका सांगता आमची ह्युमन बॉडी जी आसा न्ही आमची ह्युमन बॉडी ही तुवें कोणी क्रिएट केल्ली ना. इट्स क्रिएटेड बाय गॉड अशेंच आमी चिंतून या. जाल्यार आपल्याच बॉडी बद्दल उलोवपाक आमकां लज कसली. सिंपल आसा एक कॅल्क्युलेशन. म्हाका सांगा तुमच्या बॉडीन जर तुमकां कितें तरी जाणवता जें कितें सारकें ना किंवा सारकें आसा कितें जर तुमकां दिसता एक गोष्ट फॉर शुअर आहा तुमी जेन्ना फ्रेंड सर्कलान आसतली पळय ह्यो गजाली करता आसतले चले तरी करतात हय मरे. बट त्यो गजाली कितल्यो सारक्यो आसा ऑथेंटिकेट कितल्यो आसा जें कितें उलयता तें कितपत बरोबर आसा हें कशें कळटलें. फॉर सिंपल एग्जाम्पल कॅन बर्थ कंट्रोल पील प्रिवेंट फ्रॉम HIV बेटा? It depends. It depends. Okay. Yes, it depends. Okay. It depends. It depends. Depends. How it depends? म्हाका सांगा मातशें. It depends. Prevent करता. Prevent करता. Birth control pill can prevent HIV. Yes. 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 Okay. Depends. No. Whether birth control pills can prevent HIV? एक सिंपल क्वेश्चन आसता जे आमी मरे आन्सर केन्ना सोदपाचो प्रयत्न करिना जस्ट बिकॉज आमकां कितें दिसता लज दिसून कॉन्सिक्वन्सीस वायट जाल्ले बरे काय ओपन अप जावन उलोवन आमकां खरी म्हायती घेतिल्ली बरी. खरी म्हायती घेतिल्ली बरी. येस. आनी ताजे फर्स्ट सुरवात जावपाक जाय फॅमिलींतल्यान. तुजे जेन्ना फॅमिली तुजे कडेन ओपन अप जावन उलयतली ह्यो गोश्टी करपाक जाय ह्यो गोश्टी करपाक जायना जाल्यारूच तूं खऱ्या तरेन तुजी वाड जातली. कारण आमी सदांच टीव्हीचेर हाजेर ताजेर एड्स पळयतात आनी खुबश्यो गोश्टी आमी शिकतात ऑन टीव्ही आनी बाकीच्या हेजे वयल्यान. बट त्यो गोश्टी कितल्यो आमी एड लागली टीव्हीचेर काय आमी चॅनल चेंज करपाक वता कित्याक जस्ट बिकॉज लज दिसतली म्हणून. पूण त्या लजे खातीर आमी कितलेशेच म्हायती आमी गमयतात हाजी लज दिसना केन्ना की आपल्याक हें इन्फॉर्मेशन नाच म्हणून. एंड आय बिलीव इज सेक्स एज्युकेशन जें आसा तें घरा कडल्यान सुरू जावपाक जाय. यू शूड आस्क युअर पेरंट्स ऑल्सो की ह्यो गोश्टी आसा. इन दॅट केस ही एज जर तुमकां दिसता घरा कडेन की आपल्याक घरा कडेन उलोवपाक भंय दिसता हांव म्हणटा लज हे प्रश्नच घेवं नाका केन्ना. कावन्सिलर आसा इन युवा क्लिनीक कारण सगळ्यांक अननोन आसतलो. तुमी वचात ताजे कडेन डिस्कस करात तुमचे कितेंय जर प्रॉब्लम आसा. आय एम डेफिनेटली कारण आमी खुबशे अशे केसीस पळयल्या जांकां ह्यो प्रॉब्लम्स भरपूर आसता. बिकॉज आफ्टर फिजिकल रिलेशनशीप खुबदां प्रॉब्लम्स क्रिएट जाता आनी ते कोणाक विचारूं कोणाक सांगू हें कळना एकदां. सो बिकॉज ऑफ दॅट एकदां आमकां कोण तरी मनीस जाय पडटा जो ऑथेंटिकेटेड म्हायती दितलो आमकां. अशें न्ही की तुमच्या फ्रेंडा भितर उलयतले अशें जालें तशें जालें हा अमकें जातलें नो. फ्रेंडा भितर फक्त इन्फॉर्मेशन कितली खरी आसतली हें तुमकां खबर आसचें ना. सो ऑथेंटिकेट करात जी इन्फॉर्मेशन आसा ती इन्फॉर्मेशन सोदून काडपाचो प्रयत्न करा. ओपन अप अप्रोच दवरात खंयच्या गोश्टी कडेन. पेरंट्साक तुमी रिस्पेक्ट करपाक जाय. पेरंट्सा कडल्यान सगळ्यान बेस्ट शिक्षण घेवपाक जाय. सेकंड थिंग टिचर्स सदांच आपल्या लायफान खूब इम्पॉर्टंट आसता. टिचर्स जशे भुरग्यांक वाडयता न्ही तशे भुरगे वाडटात. तुमचो सगळ्यांचो बिहेवियर आनी तुमच्या सगळ्यांचो अप्रोच पळयत न्ही तुमचे टिचर्स खूब पावरफूल आसा. आय एम डेफिनेटली सेईंग दॅट. तेंचे कडल्यान शिकपाचो प्रयत्न करा.
पर्सनली जर टिचरी कडेन बरें रिलेशन तुमचें आसत न्ही, वेल एंड गूड. सगळ्यात बेस्ट गोष्ट तुमकां इतले प्लस पॉयंट आसा, फुडें सरात आनी हेल्प केयात. ओके, दॅट्स इट. थँक्यू व्हेरी मच. माय नेम इज सचिन अँड परत एकदा केन्ना तरी मेळुया. थँक्यू व्हेरी मच. Adolescence is basically a transitional period when the individual is neither a child nor he's an adult. So kenna start jata? It starts with the onset of puberty. Okay, puberty starts at around 10 to 13 years, in common in both boys and girls. It starts in both boys and girls. So 10 to 13 years puberty yeta, teja fatlan yeta adolescent. So adolescent basically we call it as mini adult, neither a child nor an adult. It is a period which starts after puberty 10 to 19 years. So आता या इतून कितें आसता की there are lot of changes which are happening in the body. Physical change जाता as well as behavior changes जाता. Both changes are different. Boys are different, girls are different. So what happens की जेन्ना इतले changes जाता तर खंय तरी बॉडीचे डिमांड सुद्धा वाडटा. Body needs more of nutrition. Okay, girls it start with the onset of menses. So तेका चडशे iron आणि height वाडटा, weight वाडटा. So calcium, iron and calcium चड required आसता body. So in this, adolescent should take more of iron and calcium rich food. Second thing is about nutrition. First thing is about nutrition. Second thing is you all should talk. आता उलयतली कोणाकडे? First person whom we can trust is our parents. Parents-कडे उलोवंक शकना. Counselors are there at school. You all can talk to your counselors. There are counselors at Yuva Clinic. Yuva Clinic, all PHC nasta. There are counselors at Yuva Clinic. You all can talk to Yuva Clinic. And तशेंच जर serious कितें problem आसा जाल्यार you can talk to your psychiatrist. तेंचे कडेन सुद्धा तुमी उलोवंक शकता. Third thing what is needed is exercise. So exercise तुमी एक sports खंयचोय करूंक शकता, like cricket, basketball, any sport you all can go for, or some walking सुद्धा you all can go. तशेंच जर तुमची कितें हॉबी आसा जाल्यार सुद्धा चड बरी. हॉबी, एनी हॉबी इफ यू आर हॅविंग जाल्यार सुद्धा एक स्ट्रेस लेवल कमी जाता. सो दॅट इज द थिंग. एंड मागीर मोस्ट इम्पॉर्टंट इज क्रिएट अ पॉझिटिव्ह एनवायरमेंट. आमी सोशल मिडियाचेर सगळ्यांक गुड मॉर्निंग गुड नायट मॅसेजी धाडटा. सो त्याच जाग्यार जर कोणाक हेल्प केलें सरान सांगलेल्या पेक्षा, जर कोणाक कितें प्रॉब्लम आसा तितून जर आमी दुसऱ्यांक हेल्प करता जाल्यार सुद्धा खूब बरें. ओके, दॅट्स इट. ही आशिल्ली आयची आमची कॉलेज, जाचेर आमी युवा हेल्थ हो प्रोग्राम तुमच्या मुखार घडोवन हाडलो. बट परत एक फावट तुमकां सांगता की कोरोना व्हायरस कोविड-19 म्हळ्यार कोरोना व्हायरस डिजीज 2019 हो जो आसा तो आख्ख्या जगभर पातळिल्लो आसा आनी आमी सावध रावप भरपूर गरजेचें आसा. सो त्या खातीर कांय गोश्टी आसा ज्यो करप भरपूर गरजेचें आसा. सो टू प्रिवेंट युअर सेल्फ फ्रॉम दीस व्हायरस, हात धुवप भरपूर गरजेचें आसा. तशेंच सोशल डिस्टन्स दवरप भरपूर गरजेचें आसा. जर आनीक कितेंय म्हायती जर तुमकां जाय जाल्यार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन हांची जी वेबसायट आसा ताचेर तुमकां बऱ्या तरेन म्हायती दिल्ली आसा, ती वचून तुमी वाचपाक शकता. सो हो एपिसोड तुमकां कसो लागलो तो म्हाका नक्की सांगा. आमची जी फेसबूक पेज आसा युवा हेल्थ, हाचेर वचून म्हाका तूं सगळें सांगपाक शकता. सो फुडल्या विकाक परत एक फावट मेळुया. तोपर्यंत टाटा बाय बाय.